आजगाव रस्त्याचे दुरुस्तीचे काम रोखडेच हातान घेतले अशें शिवोलचे आमदार डिलायलाल लोबोन स्पष्ट केला। अंडरग्राउंड केबलिंग आनी उदका पायपलायनीच्या प्रकल्पाचे काम पुराय जाल्या उपरांतूच रस्त्याच्या कामाक हातान घेतले। तशेंच थळाव्यांनी मातशे पाश्वास काडचे अशी मागणी आमदार डिलायलाल लोबो हिणें केल्या। सोरो जंक्शन अप टू डीएमसी थंयसर एक सायडीन अंडरग्राउंड केबलिंग गेल्ले हा आणि एक सायडीन गेल्ले हा आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंटाचो पाइपलाइन ते रस्ते केदे हा तुमका खबर हा सो हे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाची गरजूच हा। ते जायना जाल्यार येता ते इलेक्शनाक आमी तुमच्या घरांनी येतली तेन्ना तुम्ही आमकां नो ओपन करून दाखयतली मॅडम उदकूच ना म्हणून आणि तुमचो फ्रिजो पासून चलचो ना एट द रेट ऑफ वॉट द कन्स्ट्रक्शन्स आर कमिंग अप इन आसागांव एंड इन एंटायर शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार तुमकां दिता। एक सायडीन उदकाची पाइपलाइन गेल्या, एक सायडीन अंडरग्राउंड केबलिंग केला आणि एक पावस तरी वसोंकूच जाय आसलो तो रस्तो भोसपाक ना जाल्यार हॉटमिक्स केल्लो तेन्ना जाल्यार तो रस्तो पावसान भोसता आसलो आणि तुम्हीच म्हणटा आसले क्रॅक येयल्यात म्हणून। सो हांव तुमकां सगळ्या आसगांवच्या लोकांक स्पेशली cooperate with us till for some time till the hot mix machine plant opens.